do other pass with a minimum 50% of the mark. चढात जर जराकडे मेसेज पावप या पर्यंत गरजेचे आसा ताचे तुमकां डेट टायम सगळें सांगता हांव एक्सपेक्ट करता की आमच्या सांखळे आनी पुराय परिसरांतल्या सांखळे डिव्हिजनींतल्यान कितले भुरगे जाय सिलेक्ट जातले मागीर फिजिकल पास जावपाक जाय ताच्या उपरांत तांचे म्हाका दिसता रिटन एग्जाम पास जावपाक जाय इम्पॉर्टंट तांच्यांनी प्रपोज द पेपर कसो येता द फॉर्मेट ऑफ पेपर इवन टू द सिलेबस बुक गिवन तो येयला इतकी बरी संदी परत केन्ना येयना ह्या संदीचो फायदो म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांनी घेवप हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें तुमी सगळे जाण घेतले अशी अपेक्षाय दवरता बट त्या बरोबरच तांच्यांनी फॉर लेडीज ऑल्सो फॉर इंटरेस्टेड इन एअरफोर्स इंडियन नेवी किंवा एनी टायप ऑफ डिफेन्स जॉब देर आर ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सोदचें पडटलें आमकां स्वता कश्ट घेवचे पडटले तेजेर डेफिनेटली इज अ ब्रायट फ्युचर म्हणजे सुरजान सांगता एकाच मुद्द्याचेर परत एकदा स्ट्रेस करता द सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे वर्साक जर पळयता तुमी ऑल डिपार्टमेंट फ्रॉम द रेल्वे टू द डिफेन्स लाखांनी पोस्ट भरले वता कितें लॅक्स एवरी इयर गोंयच्यान कितले सिलेक्ट जाता नॉट अ 1% ऑल्सो 1% सुद्दां नासता एक्चुअली त्याला 1% तरी ॲटलिस्ट कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या कडल्यान आसपाक जाय आसलें बट तें ना हेका 2-3 कारणां आसा एक आमकां अवेरनेस ना दुसरो आमकां इंट्रस्ट ना तिसरो आमकां कॉम्पिटिशन ना नाका any graduate can appear for the civil service exam. This is true. The same way that the Goa Public Service Commission, any graduate can apply for the Goa Public Service Commission for the BDO course, deputy collector course, class engineer course, junior civil course. Anyone can apply. ताजी तयारी फर्स्ट इयर च्यान जावपाक जाय. म्हाका हांवें अप्लाय केला म्हाका एक काम नी जावलें ना. For the competitive exam of the Goa Public Service Commission, no one can challenge. तुमकां पास करपाक जाय तुमकां क्रॅक करपाक जाय एग्जाम देन ओनली इट इज पॉसिबल